एक ॲक्सिडंट जाल्या तोरशे पत्रादेवी ह्या रोडार नॅशनल हायवे 66 सकाळी संक सुमारे ॲक्सिडंट जाल्या. ॲक्सिडंटान नारायण सावळ पत्रादेवी हांगातलो जो 65 इयर्स जो मनीस आसा ताका जाग्यारूच ताका मरण आयल्या. हे जे कंटेनर आशिल्ले महाराष्ट्रा पासिंग कंटेनर खंय तरी महाराष्ट्र सायडीन वता आसतना हो नारायण सावळ खंय तरी सकाळी वॉकिंगाक गेल्लो आनी ते संक सुमार हो ॲक्सिडंट जाला. हे ॲक्सिडंटान ताका जाग्यारूच मरण आयलें आनी हे हिट केल्या उपरांत जे कंटेनर ड्रायव्हर आशिल्लो तेणी कंटेनर घेवन पळ काडल्यान खंय तरी मोपा पोलीस मोपा PI निनाद देवूलकर आनी तांची टीम त्याच बरोबर महाराष्ट्राच्या पोलिसाच्या हेल्पान लांजा महाराष्ट्र हांगांतल्यान कंटेनराक धरून हाडल्या आनी तांचेर इन्वेस्टिगेशन जे आसा मोपा पोलीस करीत आसात. एकंदर ॲक्सिडंटाचो प्रमाण जो वाडत आसा नॅशनल हायवे 66 तोरशे प्लाझा जे आसा थंयसर हे ॲक्सिडंट जाल्या सकाळी आनी ह्या ॲक्सिडंटान 65 इयर्स एज नारायण सावळ जे आसा ताका मरण आयिल्लें आसा आनी फुडली इन्वेस्टिगेशन जे आसात मोपा पोलीस करीत आसात. स्टुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी.